इलेक्शन कमिशनर आणि गव्हर्मेंट हांच्या मदीं जे अंडरस्टँडींग जावन जे कितें रोल्स फायनल जाला, रिजर्वेशन जाला, तितून म्हणजे गांवचे दोनूय सीट जे आसा, एक म्हजो 12 नंबर वॉर्ड इज लेडीज आनी जो 11 नंबर आसा तो लेडीज OBC जाल्लो आहा. हे दोनूय सीट ब्लॉक जाल्ल्या कारणान म्हाका फॉर्म भरूंक मेळना. म्हाज्या मनानसून तरी हांवें अशें ठरयलां की वाय नॉट वर्क फॉर ऑल द 12 कॅन्डिडेट्स इन गेट द मेजॉरिटी अगेन. म्युनिसिपालिटी लेवलाक पार्टी लेवल इलेक्शन जायना, सो आमी टुगेदर फॉर सांखळे म्हणून काँग्रेस पार्टीन हे पॅनल फुडें व्हेल्लेले आसा, जे धर्मेशाचे आशिल्ले पॅनल. एक टायमार धर्मेश तेजो हेड आशिल्लो, आयज हांव आनी प्रवीण फुडाकार घेवन ते फुडें व्हरता. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आधारान आणि त्यांच्या नेतृत्वात जे स्वयंपूर्ण गोय आम्ही वाटचाल चलतात आणि सुंदर आणि स्वच्छ गोय चलतात, तसोच तेच मोग धरून आमचे जे वॉर्ड आसा ते वन ऑफ द ब्युटिफूल वॉर्ड, ग्रीन वॉर्ड, क्लीन वॉर्ड आणि इकॉनॉमिकली म्हणजे कसलीच सनलायट प्रूफ, जे सनलायटीचेर चलपी सोलार एनर्जीचेर सगळ्यो सुविधा, असो एक ब्युटिफूल वॉर्ड करपाचें आमचें स्वप्न आसा. 15 वर्सां पयलीं इलेक्शनाक रावले तेन्ना सगळे लोक, सगळे माझे मित्र, म्हणजे भुरगे माझे, सगळे फ्रेंड माझे, आणि सगळ्या लोकांनी मेळून म्हाका भरघोस मतांनी सगळ्यांचे सादारणशे डिपॉझिट जप्त करून निवडून हाडलेलो. आणि परतून हांव जरी तर थंय नासलो, दोनूय फावटी म्हाजोच कॅन्डिडेट थंय निवडून हाडलेलो. आणि आता 15 वर्साच्या नंतर हांव परत म्हाज्या 1 नंबर वार्डाकूच वयता. लोकांच्या आग्रहा खातीर, माझ्या कार्यकर्त्यां खातीर आज हे नॉमिनेशन हांवें फायल केलां. आज 10 वर्सांनी हांव परत एकदां म्युनिसिपल इलेक्शनाक उबें रावता. जे माझे कार्यकर्ते असले, जे माझे लोक असले, तांकां सदांच अशें दिसतालें की हांवें गॅप घेवचो न्ही, हांवें सतत आयदर म्युनिसिपालिटी किंवा असेंब्ली इलेक्शनान एक्टीव अशें हांव, अशें तांकां सदांच दिसता.